तर हांव आय थिंक स्टार्ट परत सांगता की सत्रजीत राजा तुम्ही आयकल उरतले भांगर जे आसा ताका दिवसाक 170 पाउंड हे जे शेमंतक मणी आसा तांतुल्यान मेळटा तितले आयकल की ना प्रभुजी स्टार्टिंग आता करून गेला. ओके ओके सॉरी सो हे जे कथा आसा श्रीमद भागवतमांतू दशम स्कंद सेकंड चॅप्टर सेकंड पार्ट चॅप्टर 56 आणि 57 हे दोन हांतू आमकां वाचच्या मेळटा आयकुच्या मेळटा आणि तशीच ही कृष्ण बुकांत वरेक हे कथा जे आसा आमी पळोवच्या आडना आणि शतधन्वा हाजे जे कृष्णान वध केलेले ताजे बॅकग्राऊंड कथा म्हळ्यार शमंतक नावाचे एक मणी ज्वेल व्हेरी प्रेशियस ज्वेल जे आसा ताजे संबंध आसा ह्या कथांतू आणि कसं जालें की म्हळ्यार द्वारका धाम जे आसा तांतू प्रोविन्स तांतू मस्त विंगविंगड राज आशिल्ले आणि तांतूल एक राजा आशिल्लो सत्रजीत. ते सत्रजीत राजा तो सूर्यदेवाल मस्त भक्ती करता आशिल्लो आणि तागेल भक्ती जी आसा ताजेर प्रसन्न जावन सूर्यदेव तांणी सत्रजिताक एक मणी प्रेशियस ज्वेल जे आसा मणी दिले ताजे नाव आशिल्ले समंतक आणि हे मणीचे म्हळ्यार विशेष ताजे गुण क्वालिटीज अशी आशिल्ली की म्हळ्यार इट वॉज व्हेरी ब्राईट ज्वेल मस्त प्रखर प्रकाश जे आसा तांतुल्यान जशी सूर्यदेवाल तेज आसा तशीच हे मणी मस्त तेजोमय आशिल्ले आणि दुसरं म्हळ्यार ताजे अनेक बेनिडिक्शन सूर्यदेवान अशी दिल्ली की हे मणी प्रति दिवस 170 पाउंड्स म्हळ्यार ब्रिटिश कॅल्क्युलेशन मेथड आमगेल मेट्रिक सिस्टमान तू पळयल्यार 77.1 किलोग्राम इतले भांगर गोल्ड ते मणी म्हळ्यार दित आशिल्ले या सो आज आमी पळयल्यार 24 कॅरेट गोल्ड एक तोळ्याक 53,000 इंडियन रुपीज आयची रेट आसा. तर वी कॅन जस्ट कॅल्क्युलेट हाऊ मच मनी कितलो म्हळ्यार धन जे आसा राजाक ताजी मस्त आवश्यकता उरता तागेले संपूर्ण राज्य चलोवच्याक. पण हे इट वॉज लायक बंपर लॉटरी म्हणटाची तशी सत्रजिताक सडनली एक बून मेळ्ळे आणि एक आमगेल ह्युमन टेंडन्सी जे उरता की इमिजिएटली वी गेट अटॅच्ड टू सच वेल्थ जे मेळटा ताजे मस्त ताका एक लोभ जे म्हणटा मनान तू तयार जालो अँड ही वॉज व्हेरी प्रोटेक्टिव्ह ऑफ दीस ज्वेल. दिवसभर ताका म्हळ्यार एकच चिंत उरता आशिल्ले की कोणे हे घेवन वतले कसं जातले कशी हाऊ शूड आय प्रोटेक्ट शूड आय टेल लोकांक सांगच्या ना. पण कसं की म्हळ्यार इतले पयशे तुमकां भांगर जेन्ना मेळटा ताजे उपयोग कसल ना कसल तरी एक पद्धतीन जाता उरता आणि लोकांक कळटा की बाबा इतले पयशे जे आसा सडनली हागेले आयले धन आयले ताजे म्हापशान कारण कसले आनी हळूहळू तो वरेक लोकांक सांगता की म्हाका अशी मणी जी आसा मेळिल्ली आसा
आणि ताजे विशेष म्हळ्यार हे जे आसा खबर जी आसा ती कृष्णा लागी वरेक पावता आणि ते मणी जे आसा ताजे रक्ष करचे खातीर तशीची सत्रजिताल रक्ष करचे खातीर आणि पहिलेच एक प्रथा आशिल्ले की जेन्ना आमगे लागी अशी कसले एक ऑप्युलंट कसले वस्तू उरले कसले तर तेना काळांतू आमी ते एक राजाक थंयचे जे राजा राज्य करता ताका दिवचे भेट दिवचे आणि तागेले हरे कृष्ण तागेल्यागी हरे कृष्ण तर तागेल्यागी म्हळ्यार दिवचे एक प्रथा आशिल्ले ऐकूचे येत नाही सर्व लोकांक हरे कृष्ण येस प्रभू क्लियर येस ओके ओके थँक्यू तर तशी एक प्रथा आशिल्ले आणि कडेरी कसं जाल की म्हळ्यार कृष्ण जे आसा तांकां जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द ज्वेल अँड द लाईफ ऑफ सत्रजीत तांणी एक ताका विनंती केली की म्हळ्यार तूं मणी जे आसा ते द्वारका धामाचे जे प्रोविन्साचे राजा उग्रसेन जे आसा ताका तुम्ही दियाची and it will be in safe custody of King Ugrasen. एकच तांतू की अशी ना की आम्ही ते मणी आता उग्रसेना दिल म्हणटा तर ताजे जे भांगर दिवसाक 170 पाउंड्स जे कसले मेळत आशिल्ले ते जे आसा तांणी म्हळें कृष्णान की ते आम्ही तुमकां दिताची अशी ना की ते ताजे आमकां कसले लोभ ना हे ना जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द ज्वेल अँड फॉर हिज लाईफ पण मनशा लोभ इतलो उरता तीव्र उरता की ताणे ते कृष्णाल रिक्वेस्ट प्रपोजल आयकल ना ही खंयचे मनशाक एक जाता की फाल्यां तागेल मन चेंज जाले कृष्णाले उग्रसेनाल चेंज जाले म्हाका जे मेळिल आसा इट विल बी लॉस्ट सो ऑल दीस थॉट्स तागेल मनांत आशिल्ले ताणे ना म्हूण म्हळें आणि कसं जाल की म्हळ्यार हे जे मणी तागेल सत्रजिताल धाकलो भाव आशिल्लो प्रसेन म्हूण सिन्स ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ किंगली फॅमिली क्षत्रिय आशिल्ले तांणी पयल्या काळान तूं हंटिंगाक शिकारीक वचचे आशिल्ले तर तेन्ना एक पंथा अशी शिकारी वतना प्रसेन जो आसा ताणे येवन ही रिक्वेस्टेड सत्रजीत की तुगेल मणी जे आसा ते म्हाका दितुये तूं आय वॉन्ट टू वेअर इट अँड गो फॉर हंटिंग सत्रजिताल मनान तूं नाशिल्ले की ताका मणी दिवचे पण धाकलो भाव आसा तागेल रिक्वेस्ट मस्त अगदी चड जाल नंतर ही समाव एग्रीड की बाबा ओके तू घेवन हे वचच्या अडना म्हूण आणि ते मणी गळ्यान घाल न्हू प्रसेन जो आसा तो तागेल बरोबर जे कोण लोक आशिल्ले एकत्र सैनीक पुरा तांणी वताचे शिकारीक आणि जशी भितर भितर रानांत वताची बाकीचे जे सैनीक आशिल्ले तांगेल आणि प्रसेन जे आसा तांगेल वाट चुकता आणि प्रसेन जो आसा तो मस्त भितर डेन्स फॉरेस्टान तू भितर वता अँड सडनली एक फेरोशियस लायन म्हळ्यार सिंह जे आसा ही अटॅक्स प्रसेन आणि ताका मान सोडता आता ते मारल नंतर तागेले की जो मणी जे आसा
ऑफकोर्स दे डोंट हॅव व्हॅल्यू, पण मी कथान तुझे ऐकताच की लायन ते मणी घेऊन मुखार जशी भितर वनांत वता, ही कम्स नियर अ केव, एक गुंफा जे आसा ताजे लागीं येता. थंय जांबवन म्हणून आमी रामायणान तुझे आयकल आसा. जांबवनांनी ते लायन जे आसा येद्राक येताची, आणि जे सिंहा लागीं एक अशी तेजोमय मणी पळोवन तांगेल युद्ध जाता. आणि तांतू जांबवन इज ऑफकोर्स व्हेरी मायटी एज कम्पेर्ड टू अ लायन. तांणी ताका मान सोडताची, आणि तो मणी जे आसा ते तांणी घेवन वचून तांगेल स्थान जे चरड आसा चल्याक खेळच्याक एक टॉयशे तांकां दिताचे. आणि हांग कसो जाता की म्हळ्यार मस्त वेळ जालो, प्रसेन अजुनी परत आयल ना म्हणून सत्रजीत जो आसा ताका मस्त चिंत जाता. आणि विदाउट डुईंग एनी चेकिंग, म्हळ्यार कसले विचार करचे किंवा कसले हे करचे पयलेची मनान तू ताका ताजे जे संशय आसा, प्रसेन आयल ना म्हण नंतर ताका कृष्णान मारच्या पुरो, बिकॉज ताका हे मणी जावक आशिल्ले, ताणे मार न्हू ते ज्वेल तागेले की घेवच्या पुरो. ऑल दीस काइंड्स ऑफ थॉट्स, हे नेगेटिव्ह थिंकिंग आमगेले एक नॅचरल ह्युमन टेंडन्सी आसा. कित्याक की म्हळ्यार ते मणी बरशी अटॅचमेंट जे जाल्लो आसा. सो ही गेट्स ऑल दीस फिलिंग्स. आणि नॅचरली कसो जाता की मनान तू जे आसा त्याची आमगेल लोकांक आमी सांगताची. आणि सत्रजीत जो आसा ते लोकांक अशी सांगच्या लागता की मोस्टली कृष्णान अशी म्हगेल भावाक मार न्हू ते ज्वेल घेतले. देर इज अ काइंड ऑफ डिफेमेशन म्हणच्या आडना. तर ते कृष्णाक जेन्ना कळता ताका मस्त दुःख जाता. आणि आता जे आमकां कसले ब्लेमिश आयल्यार एक राजाक इट इज हिज ड्युटी टू क्लियर इट. तर कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार तागेल राज्यान तू जे कसं आनीक सैनिकांक घेवन वनान तू ताण आयकल उरता की प्रसेन शिकारी गेलेलो हंटिंगा खातीर. तर तशी तांणी मस्त भितर 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 गेले नंतर तांकां एक कडेन पळयताची की प्रसेन ही इज डेड, मारून उडयलो आसा. आणि ताजी लागींची जमिनीचेर म्हळ्यार ते सिंहाले मार्क्स ऑफ हिज पॉज, म्हळ्यार पायाचे निशाणी पुरा मेळता. कडेन ते निशाणी जे आसा ताका तांणी फॉलो करत गेल कडेन तांगेले म्हळ्यार जे केव आसा जांबवनाले ते केवा लागीं तांणी येताची. पण थंय मस्त भितर काळोख उरता. म्हळ्यार इट्स अ व्हेरी टोटली डार्क, पिच डार्क केव उरता. तर तांतू वच्चे, बाकी लोकांना येवचे समूर अशी ना. आणि भितर कसा आसा ना, जस्ट एक पळोवच्याक कृष्ण विचार करता, वचून भितर पळोवन येता आणि लोकांक सांगता की बाबा तुम्ही हांगा राबाची, आय विल जस्ट गो अँड फायंड आउट. एखाद वेळेस आणि कसं जाता की म्हळ्यार ते केवा लागीं तांकां सिंह जे आसा ताण वरें मेलील तागेल शरीर मेळटा. कडेरी तांकां अशी एक मनान तूं हे येता की कोणे तरी ते पॉसिबल आसा की मणी घेवन भितर केवांत गेलेले उरतले. तशी कृष्ण भितर वता आणि भितर गेले नंतर ही फाइंड्स की जांबवनाल जे चल आसा, लायक ही इज प्लेइंग विथ द शमंतका ज्वेल एज अ टॉय. कडेरी आता ते जेन्ना घेवच्या वता तेन्ना
जांबवनाल जे दासी असा ती पळयता की कोण की भायल मनुष्य म्हळ्यार स्ट्रेंजर केवांत आयल असा and he is trying to take away the jewel. So ती मस्त जोरान मदत मेळच्याक हेल्पा खातीर हे करता जांबवनाक शी कॉल्स आउट आणि द शाउट इज व्हेरी क्लियर, डिस्ट्रेस कॉल. तर जांबवन धांवन येता आणि पळयता की कृष्ण तागेल्या हातान तू जे शमंतक ज्वेल आसा आणि कसले विचार करचे पयलीची बोथ ऑफ देम स्टार्ट फायटिंग. म्हळ्यार जांबवन जे आसा ते मणी घेवच्याक तांगेल बरोबर कृष्णा बरोशी युद्ध करच्या लागता. आणि अशी म्हणील आसा हांगा कथेंतू की द फाईट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 28 days. दिवस रात्र दोग लोक पहिले तांगेले अस्त्र शस्त्र कडेरी हातान मल्ल युद्ध म्हणटाची तशी ताजेन करच्या लागले. आणि 28 दिवस 28 days जेन्ना मस्त आफ्टर टेकिंग ऑल द ब्लोज कृष्णाल जे प्रहार जे आसा ते घेतल्या नंतर जांबवन मस्त थकिलेवर जाता. ही इज फुली टायर्ड. आणि त्या वेळार कृष्णाले कृपा म्हणच्या आडना ताका एक ही गेट्स अ रियलायझेशन की the person with whom I am fighting is none other than my worshipable Lord Shri Ram. ताका हे अशी हरी कृष्णाले लीला ताका तशी ताजे ज्ञान जाता आणि कडेरी तो कृष्णाक लायक ही आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस. आणि कृष्ण जे आसा लायक एक सांज चरडाक कशी आमी मोग करताची तशी कृष्ण ही जस्ट टचेस हिज बॉडी with love and affection, and that miraculous touch म्हणटाची ताजेन जांबवंताले complete tiredness is gone and ताका म्हळ्यार spiritually he finds himself very blissful. आणि कडेरी कृष्ण जे आसा ताका लायक ही तांणी सांगताची ताका की आम्ही हांगा येवचे कारण कसले आणि संपूर्ण कथा जे आसा दॅट देर इज अ ब्लेमिश ऑन माय नेम. आणि शमंतक जे आसा म्हाका हे व्हर न्हू परत जे आसा राजा सत्रजिताक दिवका ताचे खातीर ते तूं म्हाका दितलवे म्हूण तांणी ही रिक्वेस्ट जांबवन. आता जांबवनाल नाव हंतू ह्या कथेन तू अनेक नाव दिल्या त्या म्हळ्यार रक्ष म्हूण. तर जांबवन जे आसा व्हेरी ग्लॅडली ही ऑफर्स म्हळ्यार देवाक एक डिवोटी जे आसा भक्त जे आसा तांणी केन्ना तांगेल कसले जे आसा ऑप्युलन्स वॉट एवर they always offer it to the Lord. So he was very glad to offer the Shamantaka jewel to Krishna. आणि ताजे बरोबर तागेल चेल्ली जी आशिल्ली जांबवती ती तिगेल वर एक म्हळ्यार लग्न जे आसा ही गिव्स हर हँड इन मॅरेज टू कृष्णा. आणि कडेरी कृष्ण जे आसा जांबवती आणि शमंतक ज्वेल ह्या दोन्ही घेवन तांणी परत हांगा द्वारका धामांत हांगा येताची. आता मीन वाईल कसं जाता की म्हळ्यार कृष्ण आणि बलराम येवन शमंतक ज्वेल जे आसा ते तांणी उग्रसेन जे आसा तांणी
राजा मस्त राजा जे आसा तांका आपयताची दरबारांतू आणि तांगेल जे दरबारांतू कृष्ण जे आसा येवन सत्रजीत वरे तांतू उरता ताका पुरा काहाणी सांगता की कसं कसं जालें कशी जालें प्रसेनाक सिंहान कशी मारले आणि कडेर ते लायन ताका जामवनान मारिले हे पुरा कथा सांगून Mary, there was no reason for him to blame Krishna. तागेल ब्लेमिश जे आसा ते काण सोडताची अँड तांणी ते समंतक ज्वेल जे आसा सत्रजिताक परत दिताचे. आज सत्रजीत कसो जाता की म्हळ्यार ताका मस्त दुःख जाता की हांवें कसले मागचे मुखार विचार करचे पयले अशी चुकीचे आय डीड रुमर मॉंगरिंग लोकांक सांगले की कृष्णान केल्या आता कसं करचे हे जे कसं जालेलं आसा ताजे कसले तरी एक शिक्षा म्हणटाचे न्ही आमकां आमी आय हॅव टू डू द पेनन्स आणि कृष्णा बरशी रिलेशन्स आमगेल बरे उरपाची उग्रसेना बरशी रिलेशन्स बरे उरपाची हे विचार करता घरा कडेन येवन मस्त विचार करून कडेरी देन ही थिंक्स तागेल एक विचार करता की म्हळ्यार तागेल चेल्ली जे आसा सत्यभामा त्या सत्यभामाक तिगेल विवाह जे आसा कृष्णा बरशी करची म्हणून तांणी हे करताचे आणि अनविलिंगली तागेल मनान तू अजुनी जे आसा तागेल चेल्ली तो दिवच्याक तयार जाता पण तागेले जे हे समंतक मणी आसा ते दिवच्याक तागेल मनान तू मस्त ताका कष्ट जाता पण तरी पण तागेल जे अपराध जालेले आसा ते अपराध हे करचे खातीर ही ऑफर्स समंतका ज्वेल एज वेल कृष्ण जांबवती टू कृष्णा फॉर मॅरेज आणि कृष्ण जे आसा तो जांबवतील लायक ही एक्सेप्ट हर इन मॅरेज पण शमंतक मणी जे आसा ते कृष्ण ताका नोईंग ही इज अ सुपर सोल तर परमात्मा आसा प्रत्येक मनशा हृदयांत आसा तागेल जे मन जे आसा ही न्यू वॉट आर हिज थॉट्स तर ताका तो म्हणटा म्हाका नाका हे ते तुगेले की दवर म्हण आणि अशी हे लग्न तांगेल जाता आणि तांतू कसं जाता की म्हळ्यार त्या वेळार हांगा पांडव आणि कुंती जे आसा तांका कौरव जे आसाची तांणी तांकां मारचे खातीर जे लाक्षाग्रहाचे एक प्लॉट केलेलो उरता तर तांतू ताजी खबर येता की म्हळ्यार हांणी लाक्षाग्रहान तू तांकां पेटयले आणि तांणी लायक दे आर डेड अशी खबर जेन्ना कृष्णाक मेळटा तेन्ना कृष्ण आनी बलराम जे आसाची तांणी दे गो टू हस्तिनापूर थंय वचून जे वरिष्ठ लोक आसाचे म्हळ्यार भीष्म पितामहा द्रोणाचार्य कृपाचार्य गांधारी जे लोकांक खरे मनान तू दुःख जालेलो आसा असल लोकांक कृष्ण मेळटा ऑल्दो इन देअर हार्ट दोगे लोकांक कृष्ण बलराम तांकां गोत्त आशिल्ले की पांडव जे आसा तांणी अजुनी सेफ आसाची दे आर नॉट डेड बट एक दाखोवच्याक लोकांक की आमकां मस्त दुःख जालें तांणी वचून थंय तांगेले सांत्वन करताची आणि केन्ना कृष्ण बलराम द्वारकांतुल्यान हस्तिनापूर गेलेलो उरताची तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार मस्त लोकांक सत्रजिता लागीं हे जे मणी आसा ताजे ते मणी तागेल्या की उरच्याना तागेल्या कडच्यान लायक यू हॅव टू टेक इट अवे म्हणून अशी मस्त लोकांले एक कॉन्स्पिरसी जाता आणि ते हांतू
कृष्णाल दोन भक्त जे असायचे, कृतवर्मा आणि अक्रूर, हानीवर एक त्या कॉन्स्पिरसीन तू सामील जाताची की कशी तरी कोर न्हू हे समंतक आणि तांगेले हेतू कसं उरत की म्हणारी कृष्णाक सत्रजितान मणी दिलील ना, दॅट वॉज नॉट लाइक्ड बाय कृतवर्मा अँड अक्रूर. तांकां मस्त मनांत आशिल्ले की हे जे मणी आसा दॅट शूड बी एक्चुअली विथ कृष्ण. तर ते कशी तरी घेवन तांकां दिवचे एक अशी मनांत तू हेतू, और दे वर नॉट लाइकिंग सत्रजित फॉर दिस ऑफेन्स. तर दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी टू टेक अवे द शमंतका ज्वेल. आणि तांतू हे जे लोक आशिल्ले तांतू कोण कोण लोकांन तांतू एक मनुष्य म्हळ्यार असुर जे आशिल्ले तो म्हळ्यार शतधन्वा आईचे विषय. तर शतधन्वा हे असुर जो आशिल्लो, ही वॉज एक्चुअली ए गुंडा ऑफ म्हळ्यार आउटलॉ म्हणटाच न्ही आमी. तर द्वारकांत तू मस्त प्रसिद्ध आशिल्लो अँड ताका ठराविक लोक तांणी सांगताची की सत्रजिताक मारून सोडचे अँड देन यू टेक अवे द ज्वेल. सो शतधन्वा कसं करता की म्हळ्यार सत्रजीत जेन्ना निदील उरता, वेन एक्चुअली पळोवचे गेल्यार पयलेचे जे कस्टम्स आसाची ट्रेडिशन्स तांतू अशी कोणाक निदील कडेन मारचे चुकीचे उरता. अस्त्र शस्त्र दोगलोकाल उरका, युद्ध जावका कसले हे रुल्स आशिल्ले पयले काळांत. पण नॉट फॉलोइंग दोज रुल्स, शतधन्वा कसं करता की म्हळ्यार वायल ही इज अस्लीप, निद्दील आशिल कडेन ताका सत्रजिताक शतधन्वा मान सोडता आणि ते मारील जे आसा ते सत्यभामा पळयता अँड शी तिका मस्त म्हळ्यार राग येता, दुःख जाता की अशी एक मनशान मेगेल बापायल जे आसा लाईक ही इज किल्ड अँड शमंतक ज्वेल जे आसा घेवन वचा गेल म्हूण. सो तिका मस्त दुःख जालेली उरता आणि आता कसं करचे की म्हळ्यार ताका मारचे खातीर हाऊ टू डू दिस इज ती जे हायनस ऍक्ट जे केलेलं आसा ते दाखोवच्याक की कशी मेगेल माय फादर वॉज किल्ड. तांणी कसं करताच की म्हळ्यार एक तेलाचे ऑयल टँकान तू सत्रजिताल बॉडी डेड बॉडी तांणी दवरताची प्रिजर्व करच्याक आणि सत्यभामा जी आसा ती इमिजिएटली हस्तिनापुरा वता. थंय वचून कृष्ण बलराम सांगता तांकां की अशी जाले अँड आय वॉन्ट यू टू किल शतधन्वा. तर हे जेन्ना आयकल नंतर कृष्ण जे आसा ताका मस्त दुःख जाता की ही इज अ फादर इन लॉ. आणि एक वरिष्ठ मनुष्य म्हळ्यार एज अ एल्डरली पर्सन तांणी दुःख जे आसा व्यक्त करता आणि कृष्ण सत्यभामा बर्शी हांगा परत द्वारकाधामान तू येवच्याक लागताच. सो द्वारकाधामान येवच्या लागताची आणि आईल नंतर कसं जात की म्हळ्यार तांणी तांगेल जेन्ना येता आता कृष्ण द्वारकाधामान परत आयला म्हूण कळ्ळे नंतर शतधन्वा जे आसा ताका मस्त मनान तू भंय दिसता की आता कृष्ण जे आसा बलराम दोगलक म्हाका मारतले म्हणून. सो ही गोज इमिजिएट कसं करता की म्हळ्यार कृतवर्मालेक वता, ताका सांगता की प्लीज हेल्प मी, तू मेगेल बरोबर यो, आमी युद्ध करया. म्हळ्यार तांणी आईल तेन्ना डिफेंड करया म्हणून. पण कृतवर्मा कृष्णाल भक्त आसा अँड ही नोज दॅट ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड. आमगेल कसले लाईक वी आर नो मॅच विथ कृष्णा इन द फाईट.
सो कृतवर्मा फ्लॅटली ताका रिफ्यूज करता. तशीची तो अक्रूराल्या वता आणि अक्रूराक वर एक सांगल नंतर अक्रूर वर एक ताका तशी सांगता की इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाईट, वी विल बी फिनिश्ड इन नो टाइम. आता कसं जात की म्हळ्यार दोन्ही कडेन वेन शतधन्वा गेट्स नेगेटिव्ह रिस्पॉन्स, तो कसं करता की म्हळ्यार अक्रूराक सांगता की बाबा हे जे समंतक मणी आसा तुगेले गी दवर, अँड तागेल्याक एक घोड जो उरता, स्पेशल हॉर्स विच कॅन रन ॲट अ ग्रेट स्पीड, अशी तांणी बरयलं आसा की 400 miles नॉन स्टॉप तो जे आसा घोडो, लायक ही कॅन ट्रॅव्हल. सो शतधन्वा जे आसा त्या घोड्यार बसून लायक ही ट्रायज टू रन अवे फ्रॉम कृष्णा अँड बलराम. आणि कृष्ण बलराम तांगेल जे रथ आसा विच इज फ्लॅग, ताजेर गरुडाल फ्लॅग आसा. सो तांणी ताजे म्हळ्यार दे चेज शतधन्वा, आणि तो घोड जे आसा शतधन्वालो अशी बरयलं आसा की मिथिला नगरी, जनक राजाल जे आसा राज्य, थंय आईल कडेन ही बिकम्स व्हेरी टायर्ड अँड देन ही डायज. घोड मेल नंतर शतधन्वा स्टार्ट्स रनिंग ॲट ग्रेट स्पीड, धांवच्या लागता. आता जस्ट टू मॅच दी कस्टम्स अँड प्रिन्सिपल्स, कृष्ण बलराम वर एक तांगेल रथांतुल्यान ताका चेस करनाची. दे ऑल्सो गेट डाऊन अँड दे स्टार्ट चेसिंग शतधन्वा. आणि आम्ही रणछोड राय जे लीला आसा तांतू पळयल्या की कृष्ण लायक हाऊ फास्ट कुड बी हिज वॉक. तर इन नो टाइम शतधन्वा इज इन द स्ट्रायकिंग रेंज, आणि कृष्ण जे आसा तांगेले सुदर्शन चक्रान शतधन्वाक मान सोडता. अँड मारल नंतर येवन तांणी पळयताची की तागेले की समंतक मणी आसकी म्हूण ही डजंट गेट इट. सो बलरामाक कृष्ण म्हणटा की अरे हागेल्याक तर समंतक मणी मेळिल ना, तर मे बी आम्ही मिस्टेक केलवे, हाका मारिले. तेन्ना बलरामजी ताका सांगताची की नो नो नो, जे कसं जालेल सम आसा, मोस्टली ताणे मणी जे आसा द्वारका धामान तुची कोणाल्यागी तरी दिवच्या पुरो. सो प्लीज गो बॅक टू द्वारका अँड फायंड आउट कोणाल्यागी उरता ते पळय तू, यू ट्राय टू फायंड आउट, यू विल शुअरली गेट इट. आणि बलरामजी आसा तांणी थंय मिथिलान तुची जनक राजाल आदर सत्कार मेळत, आणि ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, हॉलिडेज म्हणटाच न्ही तशी तांकां थंय उरची उरता. सो कृष्ण कम्स बॅक टू द्वारका, आणि तांणी जेन्ना परत द्वारकांत आईल तेन्ना आता हे वर एक खबर पावता की कृष्णान शतधन्वाक मारील आसा आणि कृष्ण परत द्वारकाधामांत आईल आसा. हे ऐकल नंतर कृतवर्मा आणि अक्रूर तांणी वरे मनांतुल्यान आता तांगेल दे हॅड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरसी, आणि आता तर अक्रूराल हातान तू शमंतक मणी आसा. सो तांणी मस्त भिवून नॅचरल इन्स्टिंक्ट म्हणटाचे न्ही, तर ते बोथ ऑफ देम रन अवे फ्रॉम द्वारकाधाम. तांणी दूर वताची. आणि कोइन्सिडेंटली फॉर सम टाइम द्वारकांत तू कसं जात की म्हळ्यार देर आर सम इनऑस्पिशियस इव्हेंट्स, आणि ते जाल नंतर कसं जात की म्हळ्यार जे एल्डरली लोक आसाची तांणी विचार करताची की अक्रूर जो आसा, सिन्स ही इज अवे फ्रॉम द्वारकाधाम, तांगेल मनान तू विचार येता की तो द्वारकांतुल्यान दूर गेल मुळे बिकॉज ऑफ दॅट रिजन देर आर इनऑस्पिशियस मोमेंट्स हॅपनिंग. आणि ताजी एक म्हापशान एक कथा आसा, तागेल हिज फादर actually was married to daughter of काशीराज, आणि तांगेल राज्यान तू मस्त फॅमिन म्हणजे दुष्काळ पडील तेन्ना when after marriage अक्रूरल
father, when he goes in that kingdom, mast paus padta, like they were all happy, all auspicious events happen. The auspiciousness जे tradition असा ते तागेले like from his father had passed to Akrura. आणि ते एक लोकांक गोत्तुरता. So elderly people start talking about Akrura's going away from कडे Krishna जे आसा तानी he sends the message to Akrura आणि ताका परत द्वारकांत तो आपयताची. He comes back to Dwarka and to Kaderi again Krishna being super soul Paramatma जे आसाची तांका गोत्त आसा exactly की हे मणी जे आसा ते अक्रूरा लागी आसाची. तर अक्रूराक आयल नंतर तागेले आदर तिथ्य जे आसा कोर न्हू. Krishna tells him की म्हाका पुरा गोत्त आसा. So can you give that Shamantaka jewel for some time? म्हाका एक मेगेल लोकांक म्हळ्यार सत्यभामा जी आसा किंवा बलराम जी आसा तांकां हे दाखोवचे आसा लोकांक, जस्ट सो दॅट दोन ऑब्जेक्टिव्ह जे आशिल्ले, एक तर शतधन्वाक मारचे आणि रिकवरी ऑफ शमंतका ज्वेल, ते हांवें पूर्ण केले. हे रिस्पॉन्सिबिलिटी हे दाखोवचे खातीर म्हाका तूं ते दी म्हूण सांगता. अक्रूरा हँड्स ओवर द शमंतका ज्वेल. कृष्णा ते तागेल जे कोण रिलेटिव्स आसाची किंगडमान तूं तांकां दाखयताची. एंड परत ते हाणू शमंतका ज्वेल जे आसा they give it to Akrur. He gives it to Akrur and ताक सांगता की हाजे आता ओनर जे आसा, बिकॉज सत्रजिताक चेले चेडूं ना आशिल्ले, he only had a daughter. तर तागेल चेल्ली जी आसा सत्यभामा, she will soon have one baby. She will be mother. And ते तिगेल जे कोण चेल्ल आसा, he will be the actual legal heir or म्हणटाची ताजे वारस जे आसा. सो त्या वेळारी you will have to give that jewel, Shamantaka jewel, back to that son, so that it is again given to the original owner. अशी अक्रूराक सांगताची. And this is how the katha of Shamantaka jewel and killing of Shatadhanva je asa hai, this ends in Srimad Bhagavatam and Krishna book. Hare Krishna. There I would request for any comments or questions, or हांतुल्यान आमी कसं शिकच्या जाता. What are the learnings that we can take from this katha? I will request devotees to please switch on their mics and share. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभू. Yes. कोणाका कसन क्वेश्चन्स असल्यार जेवो प्रभुजींना निमगेल वारी कसं तुमका स्पेशल लर्निंग्स म्हणून दिसल्यार ह्या सेशनाच्यान जेवो कसन कमेंट्स असल्यार तुम्ही शेअर करू येता. तुम्ही अनम्यूट करून बी विचार येता, जेव्हा चॅट बॉक्सान बी घाली येता. So I will ask a question. आम्ही पळयले की सूर्यदेवान शतधन्वाक सत्रजिताक
Shamantak Mani, he gave him as a benediction. तर देवी देवतानं त्यांनी तांगेल भक्ताक जे कसं बेनिडिक्शन दिताची आणि कृष्ण जे कसले बेनिडिक्शन दिता हांतू कसले अंतर असके? Is there any difference? अंतर प्रभुजी डेफिनेटली असता कसल्या म्हळ्यार आमकां गोतच की सूर्यदेव कसं म्हळ्यार ताणी एक डेमिगॉड आणि कृष्ण म्हळ्यार आमकां परमात्मा ताणी सुपर सोल वयना. सो ते डेफिनेटली असता, बट त्याचे इम्पॅक्ट कसले जो हे कसले म्हणून एक इमॅजिन करचे तितले हे ना, बट डेफिनेटली गोतच की अंतर आसा. देवान परमात्मान दिवचे आणि एक डेमिगॉडान दिवचे anything, blessing or anything. I'll give one example. एक सान चर्ड असा, suppose तागेल्यागी he has some money, he goes to a shopkeeper आणि तागेल्यागी सांगता की हे पैसे घे, म्हाका एक 1 pack of cigarette दी म्हळ्यारी what will the shopkeeper do? Will he give the cigarette pack to that small child and take No, money? Shopkeeper is तागेल कसा असा, he is there to do business. They will not find out whether the child really should get the cigarette pack or not. आणि पैसे घेतले, they will give that cigarette pack to the child. This is how the demigods they do. आणि त्याची पैसे जे असा, if that child gives it to his father, आणि if he tells his father that please bring a pack of cigarette today when you come back home, what will father do? आणि दिनाची ऑफ कोर्स असल्यामुळे तांक गोतच तेव्हा रॉंग. He will slap him. So he will know that this is not good for the child. आता जे शमंतक ज्वेल असा ताजे do we see that Satyajit was able to handle it properly? ताक जे suddenly एक prosperity आयले, was he able to handle the prosperity? No. Krishna not. taka, he gave him an advice that please deposit with Ugrasena. तुका जे पैसे आसाचे, all the gold and the money is yours. Just deposit. पण ते advice जे आसा ताणे घेतिल ना. How wealth blinds us. We do not take good advice seriously. Then the third thing is judgmental attitude is bad and dangerous. Especially when we do not know the facts, we make comments. आणि हे जे ब्लेमिश असा आता कृष्णाक जे सत्रजितान केलेले, it falls into this category that without knowing the facts he started
rumor mongering, which is also a habit that we have, which we can stop because it is not good. अनेक म्हळ्यारी की अक्रूर जे आसा ताणे he wanted to give Samantaka jewel to Krishna. The intent was good, but the deed was bad. म्हणजे जे ऍक्ट आशिल्ले की सत्यजिताक मारून ते ज्वेल घेवन कृष्णाक दिवचे. But in the process, what happened is he had to run away. He was worried. He was fearful. There was no need, because Krishna Shamantaka jewel is not after money. The Lord is looking for our devotion. And all these material opulences are of no use, no importance. He has it plenty. So these are some of the learnings. आणि हांतू आमकां भागवतामान जे सांगिल्लें आसा, basically the major learning from this katha is futility of the wealth. धन जे आसा, it creates problem for many. What we should instead look for is good relationship with devotees, non-devotees, or with Supreme Lord. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji, म्हाका एक क्वेश्चन आसले, तुम्ही ऑलरेडी ते आन्सर केलेले आसा. फोर्थ विषय जस्ट एक एडिशनल जावन हायलाइट करू जाता की म्हणून निमगोचे का. तंतु actually Akrura was a great devotee of Krishna in all manners. आम्ही त्या चॅप्टर श्रीमद भागवतमध्ये ऐकत असायची. Akrura was rolling on the Braj land and he exhibits all kind of devotional emotions in all manners, which is uncomparable. So did Krishna wanted to teach all of us a lesson through Akrura by this particular deal with Satyajita, or was there anything else? Yes, Prabhuji. Tantu आता आमकां अशी सांगिलास की म्हळ्यार actually there was एक kind of reaction जे आसा अक्रूराक मेळिल्ले. He had separated Krishna from the Gopas and Gopis, or rather all the Vrindavan Vasis. हे जे separation आसा दोघा लोकां मध्येचे, that separation actually resulted into a reaction, आणि ते कर्माचे फळ जे आसा तांतुल्यान it is said in this katha that Akrura behaved temporarily. Can we do some acts which are beyond our understanding. आणि जशी तुम्ही म्हणील तशी, so there is a definite learning from this. एक म्हळ्यार खंयचे कर्म जे आसा ताचे फळ आमकां मेळताची, and secondly, we need to be careful about this is part of Leela also म्हणच्याड ना, because ताणे Krishna Akrur taking away to Mathura, तेवर एक like was for a good cause. So we can say that it was partially a reaction because of this deed of Akrura.
taking away Krishna from Dwarkavasis. This is what I heard and also read, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Right, tum Sangil bhai at the recall kartas. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. कोणाक क्वेश्चन्स असले निमगू येता क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगल्यार एक दोन अनाउन्समेंट्स आसाचे ते करता. 12th of October Wednesday session आसा 10 offenses to the holy name. So the 7th offense आमका शिकचा मेळता हे 12th October 8:30 चे सेशन तुम्ही पुरा लोकांना जॉइन जावका म्हणून विनंती. नेक्स्ट 14th October which is a Friday श्रील नरोत्तम दास ठाकूर डिसअपियरन्स डे आसा. सो ताजे निमित्त एक भजन संध्या आसा ताजे एक सेशन आसा. सो ताक बी तुम्ही पुरा जॉइन जावका म्हणून एक विनंती आसा. Finally on 15th of October 7:30 PM दामोदर मासाचे सेशन दामोदर लीला म्हणून हाजे स्पीकर आशिल्ले हिज ग्रेस डॉक्टर द्वारकाधीश प्रभुजी. सो हे 3 सेशन्स आका तुम्ही जॉइन जावका पार्टिसिपेट करका म्हणून. आणि एक रिमाइंडर 10th October दामोदर आरती सेशन कोणाक दामोदर आरती तुमगे घरांत करका म्हण असल्यारी तुम्ही श्रीमती रश्मी भट माताजी, श्रीमती विद्यापै माताजी आणि श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी हांका तुम्ही तुमगेले नाव दिवं येता. क्वेश्चन्स जावं कमेंट्स कसं आसा की कोणाले? हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. प्रभु नरसिंह आरती सांगून काही कोचिवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नमस्ते. प्रभु सांगाच. हरे कृष्णा. Sorry. I will have to leave for congregation program. ताच खातीर थोडे हांव बेगी I am exiting. So please pardon me. आणि परत तुमगेले धन्यवाद व्यक्त करता. कसले हांतू जे कसं सांगिल असा बरे असा. That is all glories to Srimad Bhagavatam and Krishna book and Srila Prabhupada. If there is anything wrong, unacceptable, please pardon me. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. आरती सांगता प्रभु. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शीलटङ्कनखलाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहं शरणं प्रपद्ये तव करकमलभरे नखमद्भुतशृङ्गां दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव. हरे कृष्णा. भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय.
भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। सगळ्यांकय दामोदर महिन्याक उपास उडगास करता आसा 10ची तारीख हरे कृष्ण।